काणकोण मोखर्ड हांगासरले लोकविश्वास प्रतिष्ठानाची ही खाशेली भुरगीं। ह्या भुरग्यांनी जायत्यो कलात्मक कलाकृती तयार केल्यात। सामान्य भुरग्यांक वा लोकांक सुद्दां ह्यो अश्यो सोबीत सुंदर कलाकृती करपाक एका वेळ जमचे ना, मात ह्या भुरग्यांचो हो खाशेलो टॅलंट। लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्यो शिक्षक वर्ग हे भुरग्यांक मोलाचे मार्गदर्शन करतात। 18 वर्सां वयर भुरगीं ह्या क्लासीन आसा आनी तांची टोटल संख्या जावन आसा 22 आनी ऑन रेग्युलर बेसीस 13 ते 14 भुरगीं डेली स्कुलान येता आनी आमी तांचे कडल्यान हे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स करून घेतात। लायक फॉर एग्जाम्पल राखयो, सिजनल प्रोडक्ट्स, राखयो, पोंट्यो, मागीर आमी गिफ्ट हॅम्पर्स करतात दिवाळेक, तशेंच फुलां, चॉकलेट बुकेज, एनवलप्स आनी ही शॉपिंग बॅग्स। ही शॉपिंग बॅग्स जी आसा न्ही ती आमी आतां होम बेस्डूय केला, म्हणजे ती भुरगीं तांकां पेरंट्स कपडो हाडून दिता आनी घराच कडेन ती शिवून हाडटा। आनी ही भुरगीं जी आसा ती आमी 2 कॅटेगरीन डिवायड केल्ली आसा, एक लोअर एबिलिटी आनी एक हायर एबिलिटी। लोअर एबिलिटी भुरगीं जी आसा तो ग्रूप बेजीक म्हणजे सादे काम लायक पेंटींग, सॉर्टिंग आउट बीड्स फॉर राखीज अशी वेगवेगळी कामां करता। आनी जी हायर एबिलिटी ग्रूप जो आसा ती बारीकसाणीचें काम करता, जे एम्ब्रॉयडरी म्हणा जावं ते कितें पेंटींग म्हणा जावं स्क्रीन प्रिंटींग जावं आमचे OHP शीट्स घेवन आमी स्टेन्सिल्स केल्ले आसा भुरग्यांक, ते ताजेर ते पेंटींग करता, क्लॉथ बॅग्सांचेर करता। तशेंच एनवलप फोल्डिंग जे आसा पळय ते लोअर एबिलिटी ग्रूप करता आनी हायर एबिलिटी ग्रूप ताजेर मागीर काम करता, कितें डेकोरेट करप जावं अशें। सो आमचो जो प्रोडक्ट हांगा तयार जाता ती सगळीं भुरगीं इनवॉल्व जावन जाता। आमच्यो राखयो ज्यो आमी सिजनल प्रोडक्ट जो म्हणटात तो आतां रक्षाबंधन लागीं आयला आनी भुरग्यांनी खूब बरे वरायटीच्यो राखयो केल्ल्यो आसात। आमचे कडेन 10 रुपया सावन 100 रुपया मेरेनच्यो राखयो वेगवेगळे पॅटर्न रेडी आसात हांगा। कांय जाणांक दिसता जायत की राखयांचो भाव मातसो चड आसा किंवा हे म्हणून, पूण आमी सांगपाक सोदतात की आमचे कडेन जी प्रत्येक राखी तयार जाता तातूंत भितर जितली भुरग्यांक वोकेशनल आसा त्या प्रत्येक भुरग्याचो हातभार लागता आनी ताजे नंतर मागीर ताचो जे कितें इन्कम येता तातूंतल्यान आमी त्या भुरग्यांक थोडोसो तांचे कामाचे म्हणून थोडे पयशे तांकां दितात। लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचो सदस्य शिरीषपै म्हणटा, भुरग्यांच्या ह्या कलाकृतीचो दर मातसो मायज आसा, मात लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्यो शाळा ह्यो लोकांच्या सहकार्यान चलतात। काणकोणांत जायते लोक संस्थेक आदार करतात। ह्यो भुरग्यांनी केल्ल्यो कलाकृती लोकांनी विकत घेवन संस्थेक आदार करचो म्हण शिरीष पै हाचो उलो। घडये तांचो प्रायस जर पळयत न्ही जाल्यार खूब चडच दिसता कांय वेळार, पूण आमची हे भुरग्यांचे प्रोडक्ट आमी व्हरतात खंय वेगवेगळ्या शाळेंनी, मामदो ऑफिसांनी लोकां मेरेन पावयतात। तो फक्त पयशे करपाचो हेतू न्ही, कारण लोकविश्वास चलताच लोकांच्या आदाराचेर आनी हातूंत कमर्शियल कांय एक्टिविटीज खातीर हें करनात। ह्या भुरग्यांची टॅलंट, ह्या भुरग्यांची क्रिएटिविटी जी आसा ती लोकां मेरेन पावची, हो एक ताचो फाटलो मुख्य उद्देश। आनीक रेटा पेक्षा तांचे तातूंत जें प्रेम आसा त्या आमगे स्पेशल भुरग्यांचें तें ह्या निमित्यान लोकां मेरेन पावचें ही अपेक्षा। आतां एकच खंत दिसता, आमी वेगवेगळी ही अपेक्षा आसा की काणकोणाक खूब लोक आमकां सपोर्ट करतात आनी एक फावट मनीस ह्या स्कुला कडेन जोडलो की तो सामको कायम घट्ट धरून रावता, हो आमचो अनुभव। वेगवेगळ्या तरेन फक्त आमी फायनान्शियली हेल्पाची आमकां केन्नाच गरज ना, इवन भेट दिवप ही पसून खूब मोठें, कित्याक आमगे टिचर ज्या भशेन काम करतात पुराय स्टाफ, तांकां एक प्रकारचें मानसीक जें बळगें मेळटा तें अशें लोकांनी येवन बाबा तांची विचारपूस करतकीर मेळटा। तर आमी आतां पळयलें की आकर्शक आनी सुबक अश्यो वस्तू ह्या भुरग्यांनी केल्ले आसा, स्पेशल सगळे भुरग्यांनी केल्ले आसा। बरी वस्तू आमी त्यो राखी पळयल्यो, ताका बारीक कोरीव काम हे सगळे भुरग्यांच्या हात लागून जाल्ले आसा अशें आमच्या टिचरीन म्हायती दिली। आतां रक्षाबंधनाचो सण लागीं येयल्लो आसा, आमी अशेंच पयशे मोडटात तेन्ना जे पयशे 5 रुपया जास्त जावं पूण ह्याच भुरग्यांनी एक वस्तू केल्ल्यो आमी घेवच्यो अशी ह्या टिचरीची मत आसा आनी अशी सगळ्यांची मत आसा आनी ह्या कारणान ह्या भुरग्यांक फुडें नवीन कितें करपाक उर्बा मेळटली। गोमंतक टीव्ही खातीर बबेश बोरकर।